कालच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवून येता कवितेचो पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस सीझन 4. दायची वर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम आणि बिरी बिरी पावस सीझन 4 हाच्या एका नव्या एपिसोडाक तुमकां सुमेस्तांक आमी येवकार मागता. थोड्या तेंपा आदीं हें पयलीं आमी सुरू केल्लें भुरग्यांचो विभाग आनी युवा जाणांचो विभाग म्हणून, आनी आस्तावन युवा जाणांच्या विभागांत ऑडिशन्स संपोवन पणजी, मडगांव आनी मंगळूर हांगासर आमी ऑडिशन चलयल्ले. तातूंत विन्सोन आयिल्ल्यांक सेमी फायनल्स आमी चलोवन व्हरतल्या. 15 जण स्पर्धिका हांगासर ह्या सेमी फायनल स्पर्धांत भाग घेतात आनी हांचे पैकी केवळ 6 जणांक फायनल्साक वचूंक अवकाश आसतलो. 2 हंतांनी सेमी फायनल्स आमी चलोवन व्हरता. पयल्या हंतार एक कविता आनी दुसऱ्या हंतार आनी एक कविता आमची स्पर्धिका सादर करतात. तर सर्व दायजी वीक्षकांक आमी हांगासर स्वागत म्हणटा आनी अभिमानान तुमकां आमी वळख करून दिता आमच्या वरयणारांची. कवी मेल्विन रॉड्रिगस तशेंच कवी टायटस नरोन्ना आमच्या वरयणारांक स्वागत. आतुरायेन राखून रावल्लो एक एपिसोड आज तुमच्या मुखार आमी हाडून आयल्या. तर स्पर्धिकाक हांगासर आतां आमी स्वागत म्हणया. बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस. आदीं मलगड्यांक उडास आसूंक पुरो, वीज दिवे नातल्ले, स्ट्रीट लॅम्प्स म्हणटा आमी, आनी जावंक पुरो नातालांच्या मिसाक या इस्टराच्या मिसाक मध्या राती वता आसतना यक्षगाना आट पळोवंक वता आसतना ताणेंच उजवाडाची वेवस्था करी जाय आसली, सूड काणग्योनगी आनी कितेंगी. पूण स्वाभावीक रितीनी प्रकृती तांकां उजवाड दितली. चंद्र नखेत्रां सवय काजुले आसतले आनी ते काजुले आतां तांची गत खंय पावल्या. कितें आमी म्हणटा लायट पोल्युशन, ताजे द्वारे तांचेर कलो प्रभाव पडला. ह्या एक विभिन्न विशयाचेर आयची ही कविता सादर जाता. फुडें आपयता चेल्सिया कॅस्टेलिनो. कवितेचे नाव आसा काजुले खंय गेले. कवी अँड्रूवेल डिकोन्ना. आमीच ते काजुले निमाण्या शुक्राराच्या अंकारान तुमच्या वाटे शांत उजवाड पेटयलेले. आमीच ते काजुले निमाण्या शुक्राराच्या अंकारान तुमचे वाटेक शांत उजवाड पेटयलेले. काळजाची गंध निरास उबयलेले. नाताला रुकाक जिव्या दिव्यांनी सजून, बालकाक मोगा उजवाडान पांघरूंक, आंजा सांगी बागी बागी रात नासूंक, थंडी पापटून थंय आरामी कावनेर. नाताला रुकाक जिव्या दिव्यांनी सजून, बालकाक मोगा उजवाडान पांघरूंक, आंजा सांगी बागी बागी रात नासूंक, थंडी पापटून थंय आरामी कावनेर. लाव दातोसी बरवो शान पेटून. काजुल्यांचो शुद्ध प्रकाश कोणाक दिसत? उजवाडाची मुग्ध भास कोणाक ऐकत? काजुल्यांचो शुद्ध प्रकाश कोणाक दिसत? उजवाडाची मुग्ध भास कोणाक ऐकत? नाताला रुकार गर्दान्या गोट्यार, दारार पाक्यार दोर्यार काट्यार, वाटेर गेटेर वणटीर इट्यांचेर दिवे जळले, नेकेत्रां पेटली, किटाला उबली. नाताला रुकार गर्दान्या गोट्यार, वाटेर पाक्यार दोर्यार गेटेर दिवे जळले, नेकेत्रां पेटली, किटाला उबली. स्वातीक रातीक जिळमिळूंक आयलेले काजुले खंय गेले. स्वादीक रातीक जिळमिळूंक आयलेले काजुले खंय गेले. पांयांक पडले, पाका दौडून रडले, पांयां पोंदा पडले, चिंचून मुतो जाले. रातभर जळिल्ल्या क्रिसमस बल्बाच्या मादक आकट्यान भस्म जाले. पांयांक पडले, पाका दौडून रडले, पांयां पोंदा पडले, चिंचून मुतो जाले. रातभर जळिल्ल्या क्रिसमस बल्बाच्या मादक आकट्यान भस्म जाले. सामुहीक मरणान धुळीक गेले. मुयो आयल्योनान अंत्यसंस्काराक व्हरूंक. आज रात रडटा काजुले खंय गेले. आज रात रडटा काजुले खंय गेले. फाल्यां
काळोख रडटलो फाल्यां काळोख रडटलो म्हूण शाकूळ खंय मासवालें फाल्यां काळोख रडटलो म्हूण शाकूळ खंय मासवालें देव बरें करूं. चेल्सिया कितली अपुरबाय तुज्या ऑडिशन्साच्या की भोव उंचल्या मट्टार तुवें हें सादर केलां ही कविता. देव बरें करूं. खंयसर पॉजस जाय आशिल्ले सगळें बरें जालां आनी उतरांची सुडाळाय सारकी आशिल्ली उच्चार सारके आशिल्ले सगळें बरें आशिल्लें. तुवें मोद्या रातीच्या मिसा केदाळ्यांतून गेलाय क्रिसमसाच्या होय खंयसर आमच्यात फर्गसन एक पटी आसलें त्या केदाळा राती 11 वरां 12 वरां आतां आसा आतां गोत्तो ना म्हाका पूण पयले म्हळ्यार कितले पयले 2 वर्सां 3 वर्सां पयले केदाळ एक पटी आसलें आसले ओके. आनी काजुले पळयले केदाळे तुवें तें मस्त पयलें जालें लायक नाही धाकटें तुवें आसतना वय पळयलें धाकटें आसतना आं ओके पळयलें म्हूण जालें. पूण आजकाल काजुले चड पळोवंक मेळटात काय ना ना दिसानांत तुका कितें भोगता आशिल्लें जाल्यार कितें आशिल्लें नासलें जाल्यार कितें तुका कांय फरक पडना न्ही तशें न्ही. मागीर तुजी कविता तुवें भोव अपुरबायेन सादर केल्या अशें म्हाका भोगता. एक इम्प्रुवमेंटा खातीर तुका सांगी जें म्हाका भोगता सेकेंड टायम तूं रिपीट करतना तितल्या व्हडल्या आवाजान आवाज गरज नासलो अशें म्हाका भोगलें. सेकेंड टायम फुडें रिपीट करताय तूं तें गरज ना हांगासर तें दुख्ख आसा हांगासर दूख आसा. वय सो तुवें त्या फोर्साचेर त्या व्हड आवाजान म्हणचे म्हण नासलें रिपीट करता आसतना सेकेंड टायम फर्स्ट टायम बरें जालां सेकेंड टायम परतून ती लायन तूं फाटीं वेता आसतना ती आवाज गरज ना. ती एक तुवें उणें केलें जाल्यार भोव अपुरबाय तुका तेन्ना 10 मार्क्स हांव दितो कोण ना तशें. चेल्सिया म्हाका मेल्विन बाबान सांगलेल्याचें कितें दुसरें सांगूंक आसा. म्हाका तुवें दुसरो वणटो सांगतना आवाज व्हड केलो ताच्या उपरांत तुजो ताळयलो उबारलोय पयले सकास गेलें दुसरे फावटी सांगतना तेच वळी तितल्या दुसऱ्या आवाजान सांगलें आनी तें म्हाका रियली बरें लागलें. थँक्यू. कित्याक म्हळ्यार पयल्यांच्यान एका दंबाचेर गेलें दुसरे फावटी उखलून वताना ती एक आयकुची रीत तुज्या ताळाची तो नाजूक ताळ्यातून बदलली रीत पूण काजुल्याक तो आवाज गरज ना पूण कवितेच्या प्रस्तुतेक तो आवाज म्हाका बरो लागलो. एक सेकेंड थिंग द फर्स्ट पार्ट लास्टाचे 4 लायनी सोडल्यार उरलेल्यो सगळ्यो कविता कवी व्हडलें खंय सांगता म्हणून न्ही ल्हानपणाच्यो गजाली खंय जालें खंय गेलें काजुले आसले आनी त्या वेळार नखेत्रांगी चंद्रगी अशें बरें एक अर्थ येवचे बरें सांगता. पूण निमाण तो 4 वळींनी सांगून सोडटा आज रात रडटा काजुले खंय गेले रात फाल्यां काळोख रडटलो राती काळोख एकच पूण फाल्यां काळोख रडटलो म्हूण शाकूळ खंय गेले खंय माजवाले. म्हळ्यार म्हूण शाकूळ एका दिसा ह्या काजुल्या बरें जाता ताच्या भोवशा कर्तुवांक लागून वो ताच्या आज केल्ल्या कामाक लागून अशें दिसता. तें तूं म्हाका मस्त बरी करून प्रस्तूत केल्ली दिसली. कविताय बरी लागली आनी तुजें प्रस्तूत केलें रीत मागीरय बरें लागलें. व्हेरी नायस. थँक्यू सो मच. आज काजुले नांत म्हण सांगचे की आल्यारी आमकां दिसचे नांत तितले लायट्स आसात म्हण सांगीत की द लायट पोल्युशना विशयान मस्त जाणांक तितली सडावजान उणें उलोवचें. आमी उदकाचें पोल्युशन जावंक पुरो या आनी कितें वाऱ्याचें जाल्यार उलयता हांव नकेत्रांय दिसानात आज कितें म्हणटात काजुले आसात मनोज आमी पोर इल्ल्या दिसा पयले बिसिले म्हणल्यार घाटाच्या मुळाक गेल्या घाटीर आनी ते मस्त रानाच्या मध्ये एक घर असलें आनी आमी ते रावल्ले ते होम स्टे बरें इल्ले जाण आमचे इश्ट आनी राती एक 10-11 वरां जाता आमी पुरा कारेंटी गेलो खायना तांच्या मुखार मस्त गादे आसात मदें ते रूख आसा त्या रुखार एक रास पेट्टात पालवतात अशें म्हणल्यार ते आसात. आमकां इतलें दृश्य पळयल्यांक मात ताजी मजा कळीत आसा. बरें चेल्सिया हें आसलें तुजें फर्स्ट अटेम्प्ट सेमी फायनल रावंडान तुका मुखल्या रावंडाक सर बरें मागता. देव बरें करूं. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. आमच्या साद्या जिवितान जावंक पुरो या साहित्यान जावंक पुरो भोगणां व्यक्त करूंक गुलोब वापरची रीत रिवाज बार वर्सांतावन आसा. हर एका रंगाच्या गुलोबाक विविध अर्थ आसात. धवो गुलोब दिल्यार
सादेपणान दिल्लो म्हणटात. हळदू हो गुलाब दिल्यार इश्ट आगतेचो गुलाब म्हणटात आनी तांबडो गुलाब तुमकां कळीत आसल्यार बरी मोगाचो संकेत. आमचो मुखलो स्पर्धीकी गुलाब दिवंक बैसरला. कोणाक कित्याक तो गुलाब दिता म्हणटाचे कवितेद्वारे आमी आयकुया. आमी स्वागत म्हणटा एल्विन डिसोजा. हांवें सादर करची कविता जावन आसा बाय आनी गुलाब. बरयणार रोशू बचपे. हांव ल्हान आसतना हांवें आनी म्हज्या बायेन सांगाता मेळून गुलाबांची झाडां लायिल्लीं. हांव ल्हान आसतना हांवें आनी म्हज्या बायेन सांगाता मेळून गुलाबांची झाडां लायिल्लीं. बाय कामाक लागतना हांव एक एकच गुलाब बायेक व्हरून दितलो आनी ताचे लांब केस गांवार चोपतले. बाय कामाक लागतना हांव एक एकच गुलाब बायेक व्हरून दितलो आनी ताचे लांब केस गांवार चोपतले. ताचे लांब केस गांवार चोपतले. त्या गुलाबाक बोलोवन एका दिसा मोलाक मेलच्या गुलाबांचो काट घेवन एकल्यान म्हज्या बायेक सुमालोंक वेले. त्या गुलाबाक बोलोवन एका दिसा मोलाक मेलच्या गुलाबांचो काट घेवन एकल्यान म्हज्या बायेक सुमालोंक वेले. बायनातल्या कंतीन म्हाका आतां गुलाबाची विसर पडल्या. बायनातल्या कंतीन म्हाका आतां गुलाबांची विसर पडल्या. आनी बाय जडा बदलाक वाज सोबोनचांद समग्न जाला. बाय जडा बदलाक वाज सोबोनचांद समग्न जाला. सुमार तेंपा उपरांत बाय आज घरा आयले. सुमार तेंपा उपरांत बाय आज घरा आयले. हांवें संतोषान वचून एक गुलाब कोंडून हाडलो. म्हाका निरास. बायेन केस कातरन मोठवे केल्ले. म्हज्या हातांतलो गुलाब म्हाका कांट्या बरी तोपलो. गुलाब कांट्या बरी तोपलो. देव बरें करूं. बरें टायटल सर, ह्या कविता सदरपणांत गुलाबाच्यो पाकळ्यो चड आशिल्ले की कांटे चड आशिल्ले? तुमचे अभिप्राय? एल्वेन अशें म्हण केसांक गुलाब माळूंक म्हण वय म्हण मालूंक. वय हे आवाज ते माळूंक मेळोवन ते तो कोंकणीचो आवाज ळांत येजे तुज्यांत येवंक म्हणूंकूच जायना की तुवें प्रयत्न करूं नाय तें केल्ले सर जाल्यार येना न्हय. तूं पयलेंतान तें मालूंक मेळूंक म्हणटाय. ओके आसूं ते घेवन दवरया. ही कविता रुशून बरी करून बरयल्या. मागीर निमाणें तूं एक गुलाब कुंटून बायच्या केसांक परतून माळाचे म्हणून येताय आनी ते दाळा बायेचे केस मोटवे जावन आसतात. कातरल्यात भशा बाबाजीन कातरल्यात आसतले तशें केसच नासलेल्यांक माळूंकेचें एक निरासपण दिसता. सिंपल कविता. तशीच एक चाफरा बाबान बरयल्ली कविता आसा हांव जावं तुज्या गिटाराची तार म्हणून. ती तातूंत तशेंच सुरू येता नाकेर म्हणसर तो कितेंगी करूंक येता आनी तें चेडूं कितेंगी करनासता. मागीर निमाणें तो ती कार्या म्हणी बांदून मेळटा की मेळना चेडूं? हय तें ताच्या सगळ्या कवितान निरास्वादच आसचो. ते दाळ तांतूय मेळना. कार्या म्हणी बांदतना ते तो कार्या म्हणी बांदूंक तो ताचे पेंडंट खेळोंक आशेता बट तुवें कार्या म्हणी बांदली गाडवा आशेक वाट लायली म्हणटा तशी एक कविता. ही एक सिंपल तशें एक ल्हान रीत रायला. बरी जाली एल्विनान कितें बरी करून करियेता आसली. एक करेक्शन उच्चार वा प्रनाउन्सिएशना विशयान शिकल्यार बरें. बरें मेल्विन सर. कोंकणीचे कांय थोडे भाशे आवाज म्हणटा आमी स्पीच सावंड्स आसात पूण म्हाका दिसता ताची चूक ना. ज्या जाग्यार हांव ज्या गांवांत हांव एल्विन आयला तांच्या बोलींत आवाज ना. ती तांची स्पेशालिटी, तांच्या बोलीची एक विशेशताय. देखून तो म्हाका कांय बेजार ना ताणें म्हळ्यार बरें म्हणनातल्यार चलता. ती तांच्या बोलीची एक स्पेशालिटी आसा. आवाज येना तांच्यान. ते म्हणटाच
ते सारकें आसा. खाली इंग्लिशाच्या बेसिसाचेर कोंकणी उलयतल्यांक की ळ न आवाज काडूंक साधना. जाते ना वेगळी ताची बोली वेगळी आसा. कोंकणीच्यो वेगवेगळ्यो बोली आसा. तशें जशें हांवें पयले एपडी सांगला कुडम्यान शब्दाच्या सुरवेर कुडमी लोक ल म्हणूंक जायना तांकां. शब्दाच्या सुरवेर कोंकणी शब्द न म्हणटात ल ज आसले न म्हण. तशें तांकां ळ आवाज तांच्या बोलीन ना. ते आमी मानून घेवचे. आमचीच तांची ती एक स्पेशालिटी म्हणून आमी समजून घेवचे. एक म्हळ्यार बरें जालें शिकलें जाल्यार बरें आसा फुडारान. ओके. आनी टायटसान चाफराची कविता म्हणटाना तो फुलां माळूंक आशेता ताणें केस कातून सोडले गडवा वाशेक आशेक वाट लायली म्हणची तेच तिमाचेर ही कविता म्हाका दिसता. पूण हांगासर आनी एक गजाल समजावचें पडटा. आमी भावा भयणी मदलो जो संबंद आसा भुरग्यापणाचो भावान वचून ताका गुलाब केदाळे दिवचे आसले. पूण आतां बाय वाडला कादाराक तयार जाला आनी एकलो ताकाच माळोवंक आशेता आनी एकलो कोण दादलो बायेकच माळोवंक आशेता. पळय कितल्या अपुरबायन आयलां थंय. एकल्यान म्हणजे बायेकच माळोवंक व्हेलें म्हणटा आसतना एका पावंड्याचेर तो संबंद चलता. मागीर तो संबंदान बदलाव येता. तेंय आमी मानून घेवचें पडटा. तुवें केदाळे गुलाब व्हरून वसाचें म्हणून ना बायेक. आनी एकलो कोणी दितलो म्हणलें आमी समजून घेवचें पडटा. भोव आपुरबायन तुजो आवाज म्हाका भोव पसंद जालो. ताळो आसा न्ही ते भोव पसंद जालो. आनी की बरें करून म्हणयत आसली अशें म्हाका भोगता. ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड रावंड. बरें करून म्हणून. बरें, कविते विशयांत आनी बोली विशयांत आमकां इल्लें समजोवंक मेळ्ळें. देव बरें करूं. मतींत आयिल्ले विचार आमी व्यक्त करूंक आमकां एक भाशेची गरज आसा. पूण ते आमचे इतल्याक भोगोवंक आमकां भोगणां सेंटिमेंटां आसल्यार पावतात. आतां आमी सगळो आवाज जावन पळयता भोगणां थोडीं समचित्ता म्हणटा बॅलन्स्ड जावन काण घेतात. थोडीं इल्ली खुशी जाल्यारय गळगळ्यान रडटात. इल्ली बेजाराय जाल्यारय रडटात. आनी भोगणांचो काठ तुटता म्हणून आमी सांगता. हाका संबंद जाल्ली मुखली कविता आसा. जेन्युइन क्रास्ता ही कविता आतां तुमचे मुखार सादर करता. म्हजी कवितेचे नाव काठ तुटचो वेळ. बरयणार अँटनी बारकूर. धडल बडल घडघडो सगल्यांनी चिंतनासो रेवोड घुंवलेशे घाणे. झगडतात मोतीन भोगनाचे सागोर. आस्तेच्या पडद्यार इमाच्यो हजार. शिजून पडतलशी मीळ. रगण देवलेशे तेल. हर उस्वसान भरत येता जीव. एक अणभोग गिल्ल्या तितलो धांव. मंद आवाज उठयतशी लिपली घूग. सूर पडल्या पिठाक आयलीशी फूग. लारा उठून हसतात शेळली तळी. उदाराच्या भुयारान उपतात पिसोळी. दंपले दिश्टीन संवसाराक विसरता. अव्यक्त आनंदाक निसरता. मधुर सिंतिमेता माते समेत बुडता. थाळाक पावता दुसऱ्या संवसाराक उडता. निमाणे भोगनासो तुडतना काठ. आंगण शिरशिरो लोवासर नीट. कल्पना देखून आसतना अशेंच जाता. शेकी लिखणेन देवून येता जीवी कविता. देव बरें करूं.
ही असली कविता जेन्युइन क्रास्ताची दुसरे पटी हांगासर ताणें येवचें हाचे पयलीं ताणें प्रयत्न केल्ले आसा. कितलें इम्प्रुवमेंट आसा आमी मेल्विन सरात हांव जाणा जावया. जेन्युइन येस सर. कशी म्हळी तुवें तुजी कविता? हुस्वास सोडटा तें. हे पयलेंचेच हवाल तुजे तशेच आसात. आदीं कशें आशिल्ले एक पटी सांगून सोडली तुवें सगळी कविता. ही पळय एक बोगणाचो काट तुटतना एक नवी कविता जल्मातना कितें सगळें जाता हें कवी सांगून आसा हांगासर. कवी सांगून आसा वेगळे वेगळे कितें म्हणटात प्रतिमा एक एका कडव्यांत एक एका स्टांजांत वेगळे वेगळे प्रतिमा उब्यो केल्यात, सोबीत करून उब्यो केल्यात. पूण तुवें सादर केल्ली रीत एक पटीन धांवली तूं बरें करून धांवन एक पटी मुख दिया म्हूण जालें तुका, संपया म्हूण जालें. आनी उचारी पळय दांपुल्ले दिश्टींत संवसाराक विसरता न्ही कोण तो विसरता म्हणल्यार बरी सांग तूं विसरता निसरता सिंतिमेंता मुडटा उठता पावता हें येवना. पावता कोणगी म्हणल्यार बरी कोणगी कोणाची की दुसरो करता म्हणल्यार बरी हें तुजींच बोगणां हांगासर व्यक्त जायची हांगासर. कळ्ळें मू? ते उच्चार समा येवनात. सोबीत कर जाय जाल्ले बरी आमी आशिल्ले तितले म्हळ्यार आमचो इतली सोबाय आसा ह्या सगळ्या एक एका कडवी आनी ती जाय जाल्ले परी येवना भायर येवना तुज्या सादरपणांत. पूण नेक्स्ट रावंडान तुवें हाचें की बरें तुका ताकद आसा. पयल्या तशेंच केल्लें न्ही तुवें आदल्या सीझन 2 म्हाका दिसता फाटीं आसलें तूं मागीर वयर पावलें फायनला मसूर गेल्लें. तशें सेकेंड रावंडान तुज्या सादरपणाक हांव आशेतां. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. रायट सर. लास्ट टायम ते येतानाय आमी चिंतल्लें की इल्लें एंग्जायटी आसले बरें दिसता म्हणून, पूण ताच्या उपरांत मागीर परिस्थिती अशी बदलली की फायनला मसर पावल्लें. सो ह्या फाटी खंय तावन ताणें सुरू केलां खंय ताणें रावयल्लें थंय तावनगी या कशें सुरू केतना कशें आसलें कशें भोगता तुमकां? म्हाका दिसता जेन्युइन सुरवात करतना इल्लें नर्वस जाता. हे फावटी इल्लें नर्वस आसा. लास्ट टायम करतानाय तें सुरवेर चड नर्वस आसलें मागीर आखेर जावन येताना मे बी आमी ताका इल्लें धैर्य दिलें. तशें जाल्ल्यान तें बऱ्या कडेन पावलें. ते फायनलाक फर्स्ट येवना सेकेंड येवना जावंक बरें पूण फायनलाक गेलें आनी ताका बरी तांक आसा. पूण ही कविता एंटनीची कविता इतली कश्टांची कविता. पयल्या कडव्यान दुसऱ्या कडव्याक येताना पयल्या कडव्याक संबंद ना, दुसऱ्या हातान तिसऱ्याक येताना दुसऱ्याक संबंद ना. पण सगळ्यांनी एक शीर धांवता एका चिंतपाची शीर धांवता. पूण ती धांवता जाल्यार मदें मदें तावन एका हातान दुसऱ्याकच गेल्ले बरें जाता. मागीर तुवें मेल्विन सरान सांगिल्ले बरें हर एक फावटी सांगतना ते नेजल आवाज नाकांतले आवाज सोडून सोडले. नाकांतले आवाज सोडले तक्षणा ताका दुसरोच अर्थ येता. हांव करता म्हणटाना हांव करता, करता म्हणटाना तो करता. तुवें सगळे कडेन ते नाकांतले आवाज सोडल्याय देखून ते पुरा तुका बघप कोणाचेंय म्हणल्यार बरें जाल्ल्यान काट तुजच्या वेळाचेर बरोवची कविता तुवें बरयलें बरें जायना कोणेंय बरयलें बरें जाता. तातूंत तूं एक फावटी इल्ले कडेन भितर आयलाय म्हळ्यार कविता तुजी जाल्या, मस्त फावटी भायर गेलाय कविता दुसरी जाल्ल्यान तुज्या सगळ्या प्रस्तुतेंत एक उणेपण जालां दुबळीकाय जाल्या. पळय आतां सेकेंड रावंडाक येताना इल्लें नर्वसनेस तुजें उणें जातालें नाकांतले समय येताले आनी एक सारक्या वाटेक येताले अशें म्हूण चिंता. पूण तूं बुदवंत आसाय पूण तुका इल्लें भें आसा तितलेंच. मेल्विन सर नेजल आवाजाकी स्थळीय बोलीचो प्रभाव पडटा की? तशें कांय ना. गोंयांत मस्त उणें जाला मराठीचो प्रभाव पडून. पूण हांगासर ती आमची खाशेलेपण आमचें कोंकणीचें खाशेलेपण म्हळ्यार मस्त आसात आमच्या मदें. हांव तूं हांगा थंय हें पुरा एक कितें नेजलायज्ड म्हणटा आमी. नेजल आवाज न्ही नेजलायज्ड. ते नाकांतल्यान आनी तोंडांतल्यान दोनी उस्वास जावचे पडटा दोनी ते उचारूंक. फकत नेजल न्ही. बेजीक कन्नडांत आम आसा ग म्हणलो नाही आतां फॉर एग्जाम्पल तुका दाखलो हंका म्हणटाय तूं हंका हंक म्हणटा तो नेजल हंक करतना तो नेजल का म्हणटाना तो नेजलायज्ड. कळ्ळें न्ही? नाकतोंडी म्हूण येता नाकांत आनी तोंडांत उतरां म्हणटाना आक्रेक येता पळय तो नेजलायज्ड. हांगा म्हणटाना ते नेजल हांगा. कळ्ळें मू? तशें हे फरक आमकां करूंक कळ्ळें की ती कोंकणीची स्पेशली कोंकणींत आसले तितले नेजलायज्ड स्पीच सावंड्स खंयच्या भाशेन म्हाका आयकूंक मेळूं नात.
शुरुपा नक्की असली जाल्यार ताका कोंबडी उलोवंक जाती नासली तर तें म्हाका खबर ना तुजें नाक ताका तशें बरें जेन्वीन तूं येता ना आमकां उलोवंक मस्त आसता ती एक बरी गजाल तुका मुखल्या रावंडाक बरें मागता देव बरें करूं थँक्यू सर Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. मनशाचें नागरीक जिवीत सुरू जाल्लें ताणें राणांत थावन भायर आयिल्ल्या उपरांत ह्या रान आशिल्लें कातरून आनी कितें इल्लें कृशी करूंक सुरू केल्या उपरांत पूण केदाळा रानांत आशिल्लो मनीस भायर येवन जाणा रिजलो की तेदाळा ताणें उरल्यांचीं हक्कां मारूंक सुरू केलीं आतां मन जाती रान सोड म्हळ्यार थंय रान ना आमच्या गांवाक येवची परिस्थिती आयल्या देखून राणाची कथा कसली ही आमी आतां जाणा जावया मुखल्या कवितेन सादर करूंक फुडें आपयता मानसी प्रभू भट गांवकर. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा ही रान काणी. ही कविता बरयल्या प्रकाश पर्येकरान. हांव एक सारको घुंवता घू घू घुंवता रान रान भोंवता भोंवता रे त्या पालसणांनी घळण दोगर खोल देगणांनी. हांव चलता चलता चलतच रावता आनी घेता थाव झळून गळून पडिल्ल्या त्या विविध झाड खोलप्यांनी. केन्ना मुयो काटमुयो वाळटी जावन राबितो म्हज्या हांगा. झडपून पुरून नासून शेणून गेल्ल्या त्या रान रोयणींनी. जाल्यार केन्ना अस्वल वाघ साळींच्या पेडींतल्यान त्या खोल खोल काळोख दाट दाट घळण वळण देगणांनी. हांव गर गर गरगरता हुस्केता खरशेता म्हजेच भोंवतणी. चलता दिमकुऱ्यांनी केन्ना धांवता मेरवाच्या पावलांनी. उडून ऊंच ऊंच वता पालसण देगण घळी पलतडी आनी दुखेस जावन बसता सुकून पडिल्ल्या त्या झाड झुडपांनी. हांव कश्टता कश्टता ओडत सरपटत हांवेसान मुखार वता. रिकता बिळांत घुसता पेडींनी जाता एक रूप फुला फुलांनी. रान धड दरड कडे उंच उंच दोंगर खड्यांचो घेता थाव हांव. मागीर थकून थकून भागून रिकता वटवागळांच्या पेडींनी. न्हंयचे आलतडी हांव केन्ना रानवळांचे पलतडी पलतडी. भोंवता भर दनपारां केन्ना पावसाच्या झडी वावझडींनी. देखता भरून घसघसपी फसफसपी वजरे वजरे तेच सगळे. दोंगराच्या त्या शिल्प कल्प सुंदर भुलोवपी कड्या कड्यांनी. ती भोवती सावंदा उडती सवणी मोराची रंगनिहाळी पाका. नियाळटा हांव हे सगळे घोण वायरे रणग्याच्या दोळ्यांनी. भीर भीर सरसर सळसळ पाना पानात हो नाद रान रान पिसो. थाव घेता आत्मसोदा फाटल्यान धांवता सोशा पावलांनी. आयज हांगा दाटला पेटला रानान तुजो जळटा रान रान सगळे. हुलपून गेला कोण मेल्यात सगळ्यांक जाय थेंब 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 पाणी. धुवराचे लोट मळबात धुकोट देगणात खातड मड्यांची हांगा पेणी. धुवरात लोट मळबात धुकोट मड्यांची हांगा पेणी. हुलपून गेला जळून गेला गोबर जाला धुवर धुवरच ह्या सगळ्यो रानी. आतां म्हजें अस्तित्वच करपून पुसून नासून गेला. जाला एक काणी गंध परमळ उडून गेला. देगणा देगणात मरणा मरणाचीच घणी. रान 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 रानाचीच ही रान मरण 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 काणी. देव बरें करूं.
पदां आयकतना आमकां थंयसर एक शब्द मेळटा क्रिसेंडो म्हणटा आवाज वयरून सायक पावतना तें ह्या कवितेन ती तक्क म्हणटाक आमकां आयकोंक मेळ्ळें. मेल्विन सर तुमचे तावन आमी प्रारंभ करता. मानसी तूं कितें शिकता आतां? MA करता युनिव्हर्सिटीन पार्ट 2 आसा हिंदी. हिंदी शिकता. हय. पूण ही कोंकणी कविता तुवें ही कोणें दिली तुका? कोणें विंचली तुज्या खातीर? म्हज्या मिसीन, म्हज्या टिचरीन. तुज्या टिचरीन आनी एका टिचराची हय. कविता दिली तुका? हय. प्रकाश बाबाची. ही कविता कितें सांगता? सांग पळया तुज्या उतरांनी सांग. ही कविता सांगता की एक जो कवी आसा तो रानांत भोंवता आनी रानांत भोंवता भोंवता तो केन्ना मुयो जाता, काटमुयो जाता, केन्ना ती सवदा जाता, केन्ना ती सवणी जाता आनी तो भोंवता रानांत. आनी जेन्ना तो भोंवता तेन्ना तें सगळें निसर्गीक सौंदर्य आसा तें आपल्या दोळ्यांनी तो पळयता 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 आनी आतां जे चेंजीस जाल्या की क्लायमेट चेंज जाला आनी रान पेटपा लागला. तें रान जेन्ना पेट्टा तेन्ना तो समजता की आपलें अस्तित्व ह्या आगीन जळून गेला. सो तो म्हणटा आपलें अस्तित्व हांगच्यान दाटून करपून गेला कित्याक रान जळटा. प्रकाश बाबाच्यो कविता ताच्यो काणयो कथा अश्योच त्यो प्रकृती लागीं ताची वोड चड आसा. कृशी, प्रकृती आनी हें सगळें गांवगिरो कितें म्हणटात वाठार त्या गांवाची कितें म्हणटात जिवीत ताच्या साहित्यान चड येता. आनी तुवें जी कविता विचले मोस्ट डिफिकल्ट कविता उतरां इतलीं आसात पूण तुवें ती बाय हार्ट करना ती सादर केल्ली रीत आसा पळय म्हाका खूब आवडली. तें सादर करून तितलें सलीस ना, सोंपें ना. तांतूं कितलो अर्थ आसा, कितलो अर्थ दिपकाला हे कवितेंत तें भायर हाडचें आमकां कळोवपाचें तुवें प्रयत्न खूब सुंदर रितीन केला. एक कडेन मात तूं मातशें चुकलें. एक वळ चोन गेली तुजी वय न्ही? खबर आसा? लास्ट बट वन स्टांजांत एक वळ चोन गेलें तूं. शिदा तुका कळ्ळें या ना? कळ्ळें कितें तें? हड्ड्यांत हुस्कार, स्वासान स्वास, दोळ्यांत म्हज्या खार खार पाणी हें चोन गेलें तूं. अदरवायज खूब सुंदर जाला. म्हाका आवडलें. मानसे तुवें तें सगळें रान कानांतल्यान वन मनान सोडल्या बरें जालें. तितलें सोबीत करून प्रस्तूत केल्या. म्हाका तें सोडून गेल्ली एक लायनी कळ्ळी ना. म्हळ्यार तुवें तें सोडलां म्हणून तूं कांय भोगनातल्या बरींच तूं मुखार गेली. आनी बारीक कश्टांची कविता कितले कान दिवन आयकल्यारी एका तावन एका कडव्याक मुखार वेताना आमी ताचो बारी पाटलाव करून हेजे पडटा. तितल्या कश्टांची आसा कविता. ती तितल्या कश्टांची कविता तितली बरी करून बाय हार्ट करना, तितलें बरें करून प्रेजेंट केल्ली रीत. आवाज खंय वयर वचा जाय तितलोच वयर, सकयल जाय तितलोच सकयल अशें केलें आसा. म्हाका बरी आवडली. एक्सलंट. थँक्यू सर. राणाक आनी आमकां असो संबंध पयलें तावनी चाफरा बाबाची पद म्हण चिंता रानांतल्या मांकडा एक खुशी पाव म्हणून. आतां ती संबंध कसो बदलला. आतां म्हळ्यार रान म्हळ्यार आमकां उडास येवच्यो काली झू या सफारीक गेल्ल्या वेळार आमी पळोवंक वापरचें मात्र. पूण लास्ट टायम एमेझॉन रानान कितलेगी 30 उजो पेटल्ल्यान कितलेगी देशांक विदीन 2-3 म्हयन्या भितर पावस येवना म्हणली खबर आयिल्ली. सो प्रकृतीचें समतोलन आसा तशें दवरूंक राणाचो पात्र कशें म्हण बघता टायटल सर तुमकां? रानांची गजाल आतां आमकां हांगा मनसून येतात. त्या मनसुनाक येवंक एक कारण कालें म्हळ्यार फालघाट त्या कुशीत हांव भितर त्या घाट आसात ते आड येतात देखून आमकां इशीन पावस येता म्हणून. थंय खंयच्याय कारणा खातीर इल्लेशें वयर कातरल्यार खंयच्या लोंकडा खातीर या दुसऱ्या खातीर इल्लोसो कातरल्यार आमकां हांगा पावस येना म्हणली गजाल आसा. पण आमकां अंधच आसना. आमी चिंता कितें म्हळ्यार ल्हान एक 30 मिटरां तितल्या रूख कातरल्यार आनी कांय जायना पडना म्हणून. पण ती गजाली डिफरन्स करता. आतां अशें पळोवंक गेल्यार आमचो संबंध राणा कडेन पाड जाला मात न्ही. आमकां आतां जाता तितले बेगी कात्रीचे, इकीचे, भायर धाडीचे आनी डेव्हलपमेंट म्हळ्यार सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणली गजाल गेल्या. ओन्ली डेव्हलपमेंट इज जस्ट किलिंग मारता मात्र. आमचे संबंध काले म्हूण सांगचे माणूस खबर आहा न्ही ना म्हणून जाला ऑलमोस्ट तशें. बरें ह्या विशयान इल्ली आमकां माहिती मेळ्ळी ते बरें करूं. बरें मागता.
पावस येवना म्हणून एका गावांत पावसा खातीर मागोंक व्हड लोकां जमो सांगाता मेळ्ळो खंय. सगळीं वेळार आयलीं पण तांचे पैकी एकलो मात्र सत्री घेवन उंच आयिल्लो खंय. ताच्या मागण्यांत ताका तितलो बरो वचो. पण थोडे फावटी आमी कितले मागल्यारय आमकां मेळनातल्या वेळार इल्ली निराशा भोगता. हांगासर मागल्ली आनी मागल्ल्याची रीत जी न्हू पळोवन न्हू देवाकच इल्ली निराशा भोगल्या. आनी ह्या विशयांत मुखली कविता आसा. सादर करूंक फुडें आपयता राही नायक. कवितेचे नाव जावन आसा तेन्ना म्हजी पावला परत. कवी रमेश घाडी. नाका घाटी चौगुडे नाका गंडेल म्हाराणे. नाका घाटी चौगुडे नाका गंडेल म्हाराणे. हायकूंक ताका येता तुज्या काळजातले घाराणे. हायकूंक ताका येता तुज्या काळजातले गाराणे. गाभाऱ्याचे बन खणीन मन ताचे लागना. गाभाऱ्याचे बन खणीन मन ताचे लागना. भक्तीची भूक ताची कशीच थंय भागना. भक्तीची भूक ताची कशीच थंय भागना. कोणाक जाय हे अभिषेक कोणाक जाय ही दुदान हाडा. कोणाक जाय हे अभिषेक कोणाक जाय ही दुदान हाडा. तो म्हणटा खुळो न्ही हांव जण एकल्याक वळखून जाणा. तो म्हणटा खुळो न्ही हांव जण एकल्याक वळखून जाणा. वाजोन असोच चल्लो देव आनीक म्हणटा रावचो ना. वाजोन असोच चल्लो देव आनीक म्हणटा रावचो ना. कपला जरी फोडली तरी परत हांगा येवचो ना. कपला जरी फोडली तरी परत हांगा येवचो ना. चल्लो सोडून देवरागान धुरिल्ली ती गर्भकूड. चल्लो सोडून देवरागान धुरिल्ली ती गर्भकूड. मध्यानीचेर परत घेवन उजव्या हातान पेट्टी चूड. मध्यानीचेर परत घेवन उजव्या हातान पेट्टी चूड. दोंगरा रानां पळोवन ताचे काळीज गेला दुखान जळून. दोंगरा रानां पळोवन ताचे काळीज गेला दुखान जळून. रुप्या कळस बांदले कशे सगळे ताका आयला कळून. रुप्या कळस बांदले कशे सगळे ताका आयला कळून. देवळी सोडून धरल्या ताणेन परत राना दोंगरा वाट. देवळी सोडून धरल्या ताणेन परत राना दोंगरा वाट. म्हणटा परत आनीक नाका तुमचो भांगरा रुपया थाट. म्हणटा परत आनीक नाका तुमचो भांगरा रुपया थाट. भक्तीची भूक म्हजी जेन्ना तुमकां कळटली. भक्तीची भूक म्हजी जेन्ना तुमकां कळटली. तेन्ना म्हजी पावलां परत देवळे कडेन वयटली. तेन्ना म्हजी पावलां परत देवळे कडेन वयटली. तेन्ना म्हजी पावलां परत देवळे कडेन वयटली. देव बरें करूं. कोणाची पावलां खंय पावली ह्या कवितेंत पयले आमी मेल्विन सरातावन जाणा जावया. राही येस. ही कविता रमेश साजूगाडीची. चडीत ताच्यो कविता गांवच्या वाठारांतल्यो आसतात पूण ही मातशी थोडी वेगळी आसा ताची. अश्यो कविता ताच्यो आसच्यो भोव अप्रूप आसात. नाका घांटी चौगुडे. चौगुडे म्हळ्यार कितें ताशे तें कितें ताशे म्हणटात न्हू. नाका घाटी चौगुडे म्हटल्यार ते देवळे बांदतात जाणा. चौगुडे चौगुडे तहे कितें तें देवळे बांदतात पळय देवांचे चौगुडे आसता इल्लेशे आसता. घंटी बेल्स. हय. म्हाका दिसता चौगुडे म्हळ्यार ताशे हे आवाज करचे तसलें कशें. नाका ह्यो घंटी हे आवाज देवळांतल्यो. चौगुडे वाजोवपाची हें कितें आसा तें दिसता म्हाका. नाका गंडेल माराणे. हे गंडेल म्हळ्यार कितें क्रॅकर्स क्रॅकर्स. ताका माराणे म्हणटात. वय आनी गाराणे म्हळ्यार माराणे म्हळ्यार फुगेट असो तो आवाज. तांचे हांगा सगळे तूं हे पर आवाज नाका म्हज्या खातीर. आयकूंक ताका येता तुज्या काळजांतले गाराणे ताका पावता. हे पुरो आवाज कर म्हज्या लागीं तुमी येवचें नाका. देवाक हें पुरा खबर आसा. हे पुरा आजकाल जे जात्रो आनी पुरा जाता कितले आवाज जातात इगर्जांत आवाज करता सगळ्यांनी धर्माच्या नांवान सगळे खूब आवाज वाडला आतां. ते म्हाका गरज तुज्या काळजांतले कितें म्हणटात गाराणे म्हणटा. गाराणे म्हळ्यार मागणें इतलें पावता म्हाका. पूण तो हांगासर कवी सांगता तुवें तुजें प्रयत्न बरें केला. म्हाका आनी की
इल्ले पावस आनी इल्ले सुबीत करून येवेत आसलें अशें म्हाका भोगलें. तो कितें अर्थ आसा हे कवितेन कितें सांगाचें आसलें तें आनी सुबीत करून येवेत आसूंक साद आसलें. अदरवायज तुजो ताळो सोबीत आसा, आयकूंक खूश लागता, कानाक बरें करून सादर केलां. ही कविता कशी आसा म्हळ्यार एक लगे रहो मुन्ना बाई म्हणून एक मुवी आयिल्ली, तातूंत दुसरे पार्ट लगे रहो मुन्ना बाई संजय दत्त आणि अर्षद वारसी. संजय दत्त एक मालगाड्यांच्या घरा वता आनी त्या दाळ थंय वचून ताका कोण कितें सांगता, कोणें एक गांधीच्या पुतलेक फातर मारलो आनी ती फुटलो तसो हात म्हणून. ती विचारता तें तुका सारकें लागता. तो सुरू करता, ना ताका दरीजे वोण नाडीजे आनी मारीजे म्हूण सांगता ना गांधी पाटलान ताका सांगता. ना तशें नाका, ताणी हे जे अनेक फातर मारीचे म्हणजे सगळी पुतली फुटोवन घालीचे म्हणून. तो तशें सांगता. तांकां एक बेजार जाता, वो कितें उलयता अशें म्हणून. तितल्या भितर ताका मागीर नेक्स्ट काल उलोवचें म्हणून कळना. गांधी म्हणटा, म्हज्यो फुतल्यो सगळ्यो मोडा आनी सगळ्या गांवांत असल्यो सगळ्यांच्यो फुतल्यो मान काडा, कोणाचें कांय दवरचें नाका. खालेंय दवरता जाल्यार म्हजो उडास मनान दवरा म्हणून. तशें देव हांगा तसोच म्हणटा, उरलेलें पुरा सोडा आवाज, ह्यो फटाके, ह्या नमण्याचो उजवाड, ते बरें एकी नाका म्हाका, तुमच्या मनान जर म्हाका दवरलो तितलें पावता म्हणून. ही कविता ती तितलीच बरी करून प्रस्तूत केल्या. कश्टांचे शब्द आसात तातूंत घोडियाळकारांक समजोवंक, गोंयकारांक चड सुलाभान समजतात. सदां दुसरे नवे शब्द आसात. मेलविनाक म्हज्या चड ताची जाणकारी आसा, म्हाका उणी आसा, मागीर कोडयाळच्या लोकांक आनीकय उणी आसा. तशें जाल्यार मेलविनांनी सारताना तुवें अर्थ सांगल्यार चड सारकें जाता. बरी लागली. कवितेच्या आशया घेवचें जाल्यार हो बायलो आडंबर देवा थंय पावूंक कितें आसा ताका लागता जाल्यार 2 वळी वाचूंक मेळिल्ले म्हाका आयले वार. मॅन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड अँड गॉड इज द बेस्ट इमॅजिनेशन ऑफ मॅन म्हणून. कितें म्हणटा तुमी, इतलो मागीर आमी सुपरस्टिशन म्हणटा, पूण गंमत कितें म्हळ्यार आनी एकल्याचो बोवार्थ म्हाका सुपरस्टिशन, म्हजो बोवार्थ आनी एकल्या सुपरस्टिशन. सो कशें तुमची एक अभिप्राय? हांवें मस्त पयलींच एक कविता बरयला, कोण पयलो कोण दुसरो घे म्हणून. कोण मनीस पयलो घे या देव पयलो घे म्हणून. ते क्वेश्चन मार्क तांकां सोडवलें. बरें, देव बरें करूं. परतून देव येयलो मुखल्या रावंडाक तुका आमी बरें मागता. तर मोगाच्या वीक्षकांनो, ही असली आमची स्पर्धिका आयच्या एपिसोडांत. सेमीफायनल पयलो हंत आनी हो एपिसोड आज 5 जण स्पर्धिकांक तांणी तांची कविता तुमच्या मुखार सादर करूंक अवकाश दिलो. संपोवचे पयलें एक ल्हानशा कविता काणयेन आमी हो अंकडो संपयता. एडॉल्फ हिटलर कुख्यात सर्वाधिकारी 60 लाख जुदेवांक मारिल्लो आरोप ताचेर आसलो. एक पोटी खंय उपयोंक गेल्लो खंय एका हळ्ळेंत आनी ताका उपयोंक कळ्ळें ना त्या तळ्यांत आनी बुडोवंक जालो. कोणेंगी पळयलें बुडतलो मनीस आसा म्हणून आनी थंय एकल्या मानेस्तान येवन ताका रक्षण केलें, बचाव केलें. ताणें वयर हाडल्या उपरांत कळ्ळें की त्या साद्या मनशाक हांवें वांचयल्लो मनीस एडॉल्फ हिटलर म्हणून. आनी हिटलरान म्हळें, कितें जाय तें विचार, तुवें म्हजो जीव वांचयलाय म्हणून. ताणें एकच म्हळें काय, हांवें तुका वांचयलां म्हणून कोणायकी सांगा नाकात, हांव मरोंक आसा म्हणून. आमच्या हुद्द्याक मान दिवच्या की आमच्या व्यक्तित्वाक मान दिवंक इल्ली ल्हानविकाय दाखोवंक कविता आमकां शिकयता. कित्याक बसल्लें कदेल मस्त वर्सां आसचें ना, पूण आमी वृथा केल्ले संबंध खंडीत आसतले. अपूर्बायची शिकोवण सर्व कवितांनी आसली. मुखल्या हप्त्यांत आमी परत मेळोवंक आसा. पळोवन श्रवा दायची वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस. काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस.
Biri Biri Paws, Season 4.